नमस्कार. दनपारच्या खबरात अपेक्षा पेडणेकराचो येवकार. खबरो विस्तारण. तिळाईचे उदक गोंयांत पावले एकदाचे. मेन गेटीक बिगाड आशिल्ल्यान उदक सोडूंक कळाव जाल्लो. मात निमाणे बुधवारा उदक सोडले आनी आज सकाळी जलशुद्धीकरण प्रकल्पात उदक पावले. सांज मेरेन पर्वरे आनी साळगांवां वाठारांत उदका पुरवण जाग्यार पडूं येता. शिरगांवचे मायनिंग लीज ब्लॉकांतल्यान लयराई देवूळ भायर दवरूंक सरकार तयार आसा. मुख्यमंत्री मया जमनीच्यो सनदी दिवपाचे कार्यावळींत उलयलो. मयेचे सरकारी जमनीत कोणूय बेकायदेशीर घर बांदून विकता आसत तशेंच कोणूय असली घरां विकती घेता आसत जाल्यार ती घरां फुडें मोडटले हें लक्षात दवरचें, मुख्यमंत्र्याची शिटकावणी. शिरगांवचो इशू उलोवन सोडो येता. विरोध करपाची गरज ना. लयराईचे देवूळ मायनिंग लीज वाठारांतल्यान भायर दवरूंक सरकार तयार आसा, मुख्यमंत्री उलयलो. मया लोकांक जमनीच्यो सनदी दिवपाची कार्यावळ जाली. सरकारा कडेन ज्यो उलयल्या उपरांत गजाली सुटूंक शकता ताका लागून रस्त्यार येवपाची गरज ना. मदीं ताणें म्हजे कडेन विशय मांडलो, लयराईचें देवूळ लिदान येता. आमकांय लयराई तितलीच प्रिय आसा. आमूय देवळाचो आदर करता. आमकां लिदान येयल्लें केन्नाच करना. आतां खातीर हांवें ताकाय सांगलें, लिदान येता आसत लिदान भायर काडून दिवपाची जबाबदारी आमची आसा. लिदान भायर काडून वयल्यान जाय जाल्यार ती जमीन सरकाराची आसत जाल्यार कांय देवळां सुद्दां दिवपाची तयारी आसा. मया सरकारी जमनीर बेकायदेशीर घरां बांदूंक मेळची ना म्हूण शिटकावणी. सरकाराच्या जागेक जर कोण आतां घर बांदून तिसऱ्या मनशाक विकता आसत जाल्यार इन फ्युचर तेजी घरां डेमोलिशन जावपाक शकता. आनी घर बांदता तेणी याद दवरचें, विकता तेणी याद दवरचें, घेता तेणी याद दवरचें. मया इवेक्यू प्रॉपर्टी जर कोण आतां नवीन घर बांदता आनी जर बांदलेलें घर नवीन विकत घेता जाल्यार तें डेमोलिशन जालें जाल्यार सरकाराक, आमदाराक आनी डेप्युटी कलेक्टराक जबाबदार धरूं नाका. आमदारूय कांयच करूंक शकचो ना. प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी. 28 ते 30 डिसेंबर मेरेन सनबर्नाचे फाटभुंयेर ड्रग्सांक आळाबंद घालूंक पुलिसेन खासा टीम गेल्या. क्रायम ब्रांच, एंटी नार्कोटीक, फॉरेन्सिक आनी सिनियर पुलीस अधिकारी हे टीमीत. SP वाल्सन उलयलो. ताणें सनबर्न सुवातेचें इन्स्पेक्शन केलें. सनबर्नाचे सुवातेरूच न्ही, लागसारचे वाठारांतूय पुलीस नजर दवरून आसतले. सावंड पोल्युशनाचेरूय हायकोर्टाची ऑर्डर चालीक. फाल्यां सावन 3 दीस सनबर्न. ड्रग्साचेर आळाबंद घालूंक खासा टीम केल्या, उत्तर गोंय SP उलयलो. ताणें पुलिसांची टीम घेवन सनबर्न सुवातीचे इन्स्पेक्शन केले. सनबर्न के लिए हमने स्पेशल अरेंजमेंट्स बनाए टू एंश्योर दैट नोबडी इज meddling into any unnecessary chemical or drug intake. We are deploying special teams consisting of crime branch, anti-narcotics, local police and forensic teams. सनबर्नाच्या सुवातेरूच न्ही, लागसरच्या वाठारांतूय ड्रग्साचेर नदर आसतली. डायरेक्टर फॉरेंसिक लेबोरेटरी वरना मेरे साथ बैठा हुआ. इनके जो सीनियर एक्सपर्ट्स हैं ये लोग भी क्राइम ब्रांच के साथ, DYSP क्राइम इज ऑल्सो हियर, क्राइम ब्रांच के साथ मिलकर एक स्पेशल टीम बनाए. ये लोग सनबर्न के वेन्यू में और फ्रॉम आउटसाइड पेरिफेरी में, मोर ओवर इन द नियर बाय अंजुना एंड टांगुड एरिया, दे विल बी डूइंग पेट्रोलिंग इन दैट एरिया. सावंड पोल्युशनाचेर हायकोर्टाच्या ऑर्डरीची अंमलबजावणी जातली. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट शिरीष कुंकळकार. मोपा विमानतळावेल्यान देशांतले 10 शारांक जोडपी इंडिगो कंपनीचे फ्लायटीक ब्रेक. 17 ते 31 जानेर मेरेन फ्लायटी बंद. फ्लायटींचे इंजिन बदलपाक हो ब्रेक म्हूण TTAGचो अध्यक्ष निलेश शाह सांगता. रिपेराचें काम सोंपतनाच फ्लायटी परत सुरू म्हूण इंडिगोतली सुत्रां सांगता. अमृतसर, देहरादून, पटना सारके शारांक जोडपी फ्लायटी बंद. मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळावयल्यान देशांतले 10 शहरांक जोडपी फ्लायटां कांय दिसां खातीर बंद करपाचो निर्णय इंडिगो कंपनीन घेतलो. फ्लायटांची इंजिनां बदलपाक हो ब्रेक घेतला म्हूण TTAGचो अध्यक्ष निलेश शाह सांगता. इंडिगोतल्या सुत्रांकडल्यान मेळटा ते म्हायती प्रमाण रिपेरिंग जातकूच फ्लायटां परत सुरू.
17 जानेवारी ते 31 जानेवारीपर्यंत फ्लायटी बंद. From 15th January till most probably 30th January, these flights will be withdrawn on 8 to 9 flights, including जे इंटरनॅशनल चालू केली अबू धाबी ती विड्रॉ जाता. इट्स स्पेसिफिकली बिकॉज त्यांचे जे इंजिन असतात PW इंजिन जे एअरक्राफ्ट असतात एअरबसा दॅट as per the rule, because त्या इंजिनान प्रॉब्लेम असतो, दे हॅव टू गो फॉर रिप्लेसिंग दोज इंजिन. सो त्यांचे टर्न बाय टर्न दिल्लो करपाक. सो 40% ऑफ इंडिगो एअरक्राफ्ट हॅज दोज इंजिन. सो त्यांचा जो टर्न आयला सो ऑलमोस्ट एका बरोबर 30-40 एअरक्राफ्ट त्या इंजिन रिप्लेसमेंटाक वयतले की इंजिन ओव्हरऑलाक वयतले वॉट एव्हर वी से. सो बिकॉज ऑफ दॅट द एअरक्राफ्ट कमी झाला त्यांच्याकडे. सो द सर्टन सेक्टर्स दे हॅड टू विड्रॉ. सो दिस आर द सेक्टर्स फ्यू दे हॅव विड्रॉन. बट त्या इंडिगोचे ऑलरेडी दे हॅव टेकन फ्यू एअरक्राफ्ट ऑन वेट लिस्ट. सो वी मे गेट दोज एअरक्राफ्ट ऑन सर्टन रूट्स व्हेरी सून. सध्या गोंयच्यान अमृतसर, भोपाळ, भुवनेश्वर विमानां वचचीं ना. दक्षिण भारतांतल्या कोइंबतूराकय जोडपी विमान सेवेक ब्रेक. देहरादून, पटना, रांची, वडोदरा, वाराणसी, विशाखापट्टणम वचपी फ्लायट बंद. मजगती कांय रुटांचेर भाड्यान फ्लायटां घेतल्यात म्हूण इंडिगोची सुत्रां सांगता. उडंटा खातीर शिरीष कोकळकार. ह्यो एक कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. कला आनी संस्कृती खात्या वतीन हे फावट ज्या 6 जाणांक युवा सृजन पुरस्कार फावो जाल्यात ताचेर कोण आक्षेप घेवंक शकना म्हूण CM सुवाळ्याक उलयलो. गोंयचे संस्कृतीचे जतन करपाचें काम सांस्कृतीक संस्था करता म्हूण मुख्यमंत्री उलयलो. नाटक, तियात्र करतलो जाल्यार पदरचे पयशे मोडचे पडटा. तांकां उर्बा दिवंक खातें पुरस्कार दिता. सगळ्यात पयली पुरस्कार विजेते सगळ्यांचो हांव मनापासून खूप खूप अभिनंदन करता. आणि निश्चितच जर पुरस्कारा म्हणजे विजेत्यां कडेन पळयत जाल्यार म्हाका दिसता ह्या वेळार कोण तरी टिका करूं शकचो ना. म्हणून हांव परीक्षक जे आसात तांचेय खूप खूप अभिनंदन करता. कारण हे पुरस्कार परीक्षकांनी चूज केल्या आणि त्याच पद्दतीन तांकां पुरस्कार फावो जाल्ले आसा. निश्चित रित्या उत्कृष्ट ग्रंथालय पुरस्कार आमच्या आर्ट अँड कल्चर ह्या फावटी दिला. आर्ट अँड कल्चरच्यो वेगवेगळ्यो लायब्ररीज गांवांत चलता आणि गांवांत त्यांच्या वतीन आर्ट अँड कल्चरच्या वतीन तांकां ल्हानशी ग्रांट दिता. बट तातूंतल्या तितूर आमी म्हणटा की जे खूब बरी लायब्ररी चलयता आपली पदरमोडूय करून चलयता म्हाका खबर आसा. कारण आर्ट अँड कल्चरची ग्रांट घेवन लायब्ररी चलोवपाची म्हाका खबर आसा. कारण म्हाज्या संस्थेच्या वतीनूय ती चालू आसा, अजूनय चालू आसा. म्हणजे 25 वर्सां जाली ती चालू आसा. तितल्या तितूर उत्कृश्ट सांस्कृतीक म्हणजे सांस्कृतीकच्या चलण घडणीत गोंय सातत्यान आमी पळयता की आमच्या संस्कृतीचें जतन करपाचें काम हे कलाकारांनी केलां, संस्थांनी केलां. मागीर त्यो नाट्य संस्था आसूनी, संगीत संस्था आसूनी, भजन संस्था आसूनी, ह्या सगळ्यांनी म्हणजे आमी जेका म्हणटा की पाश्चात्य संस्कृती पासून आमची संस्कृती, गोंयची संस्कृती हेजें जतन करपाचें काम सातत्यान ह्या सांस्कृतीक संस्थांनी स्वताची पदरमोड करून केल्लें आसा. मिरामार 10 दिसांचे चली सोडपी पालक पुलिसेक सापडले. 2 दिसां फाटीं मिरामार कोयराचे बॉक्सात घालून हे चली सोडिल्ले. चलयेक GMCत दवरिल्ले. फाटले 2 दीस सगळ्या आंगांनी चौकशी करून पुलिसेन निमाणे ते चलयेचे पालकांक सोदून काडले. तांचेर IPC आनी गोवा चिल्ड्रन्स एक्टा खाला FIR. चौकशेक येवंक पुलिसांची नोटीस. We have registered an FIR. Miramar mein we found a newborn baby. So we have registered an FIR. We have tracked the person also. So legally जो action है ना, we will take action. Female. Goan. I can't give you the more details. It's a case under investigation. But already detained, sir. We are actually interrogating whether whatever legal action is to be taken, we will take. सरकारान लोकांक माफक मोलात वखदां मेळची म्हूण दक्षिण जिल्लो हॉस्पिटलांत जनौषधी फार्मास सुरू केल्या. हॉस्पिटल धड चलना जाल्यार ताचो उपेग कितें काय म्हूण विजयाचो प्रस्न. जिल्लो हॉस्पिटलांत कंत्रादी पोस्ट भरपाचे आसात. फायल कॅबिनेटाक घाल्या. रोखडोच निर्णय जातलो म्हूण आरोग्य मंत्री विश्वजिताची जाप. दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत
जनऔषधी केंद्र सुरू झाले. भलायकी मंत्र्याच्या ॲश्युरन्सान कांय जावपाचें ना. स्पेशलिटी हॉस्पिटल उबारला, मात मेडिकल स्टाफ ना, सुविधाच ना म्हूण विजयान फोग काडलो. आज जेन्ना सरकार एक जेनेरीक स्टोर घालता म्हळ्यार कितें, म्हळ्यार एक अफोर्डेबल मेडिकल केअर आमच्या लोकांक दिवची म्हणून. पूण अफोर्डेबल मेडिकल केअर दितना ते हॉस्पिटल फंक्शनल नाका. यू हॅव अ हॉस्पिटल एंड यू हॅव गॉट मेडिसिन्स विच आर नाव गेटिंग अफोर्डेबल ऑल्सो, बट द हॉस्पिटल ओनली इज नॉट फंक्शनिंग. सो वॉट आर यू, वेर डू यू गो? So there is a big issue on this, and I am in the court, so I should not be speaking too much. भलायकी मंत्री म्हणटा रोखडेच कॉन्ट्रॅक्टाचे स्टाफ घेतले, दोतोर मेळप सोंपें न्ही. तुमचोच कलिगाक कोर्टां वयचें पडलें. No. How do you look at? No, I don't look at it in any way. He has gone to ask for justice for this hospital, and I am saying that this has to be done. I am not debating on anything. Tomorrow, even if I file an affidavit, it will be in compliance that within so many months I will complete it. But the reason is also, you have to understand, is that I must also get, now we have contractual posts we have got. I think director has now moved the file, it is coming to the cabinet. So all the contractual posts which are there, they will be filled up. These are on contract basis. We need doctors also. It is not only having the equipment. You need doctors also to run the facilities. Two things are required. Cath lab was assured by our government. Cath lab has to become a reality in the South Goa District Hospital. Second, neurology and neurophysicians are required in case of accidents, and orthopedic surgeons. We need these three main things. Other things, then we can figure it out how to do it. And we need this at this moment. We are going to make sure this happens. प्रुडंटा खातीर भीमा पाटील. पणजे महापालिकेचे नवे बिल्डिंगे खातीर बुन्याद घालून 3 म्हयने जायत आयले तरी काम सुरू जायना. महापौर मोन्सेरात म्हणटा जी सुडाक इन्फ्रास्ट्रक्चर टॅक्साचे 95 लाख भरपाचे आशिल्ले ते आतां भरल्यात. जी सुडान काम सुरू करूंक परवानगी दिले उपरांत रोखडेच काम सुरू जातलें. जानेरातूच खंय सुरू जावं येता. पणजे महापालिकेचे नवे बिल्डिंगे खातीर 4 ऑक्टोबराक बुन्याद घाल्ली. काम बेगीनूच सोंपतलें म्हूण तेन्ना मुख्यमंत्री उलयल्लो. ताचे एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ऑफिस बाकीची सगळी प्रिमायसीस जनराच्या खातीर CCP एप्रॉक्सिमेटली 75 crores रुपीज खर्च करून तेजी न्यू बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करता. पणजेकारां खातीर हे पुराय CCP खातीर हे एकमेव सिटी कॉर्पोरेशन ऑफ पेंजीम गोंयांतले हे एक बरे प्रशस्त इमारतीन जाय आशिल्ले, ताचो आज फावंडेशन स्टोन घालता. जाता तितके बेगीन प्रोजेक्ट पुराय जातलो आनी ताचे आमी लोकार्पण करता. काम सोंपपाचे पयसूच कामूच सुरू जावंक ना. महापौर रोहित मोन्सेराताक विचारल्यार तो सांगता पालिके कडच्यान कांयच उरूंक ना. जी सुडाचे पावण्यार उरला. जानेरात काम खंय सुरू जावं येता. G Suda was supposed to clear the infrastructure tax, okay, at PDA. That amount was supposed to have been cleared then. So that amount was not cleared. So later we find out that there was a negative report written by finance. So they raised a query saying that since G Suda is funding they are putting 12 crores towards the funding of a building, CCP should pay the infrastructure tax. So we said, okay, not a problem. We wrote to G Suda and we told G Suda basically to give us a letter saying that CCP should bear the amount. So once we got the letter, we've paid that 95 lakhs plus another 32 lakhs I think was pending. So we've cleared that full amount. So now we're just waiting for G Suda to give the contractor permission to start. Once that G Suda gives the contractor permission, we're hoping to start in Jan. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी. FC गोवाची ISL आज शुक्रारा नॉर्थ ईस्ट युनायटेडा आड गुवाहाटीत इंदिरा गांधी एथलेटिक स्टेडियमार झुंज. 9 मॅचेंनी 23 पॉयंट्सा सयत FC गोवा टॉप पोझिशनार. नॉर्थ ईस्ट 11 मॅची उपरांत 11 पॉयंट्सा सयत 8वे सुवातेर. मजगती FC गोवाचो मिडफिल्डर विक्टर रॉड्रिगीस इंजरीक लागून भायर. FC गोवाक धपको. Football is more physical. We play in a small space. The actions are very fast, and for sure that this doesn't help these kind of actions. But finally, it's part of the game. Injuries, bans, and unfortunately was for everyone, no. But was for very good players, no. Adrian, Luna, Sheik, Victor, and more players. Jordan Elsey, I remember in the final of the Super Cup, of the Durand Cup, sorry. Big injuries. Easy, but it's easy for me because it's the moment that you can push more the players because they are open mindset. They are with a positive mentality in this moment. But in the other part, it's always the same. No, it's try to find the correct point, not here, not too much up, not too much down, and
is the motivation is more about the players. Even don't be too focused in that. After this, I go home, I will rest. No, we need to train and hard work. ह्या आशिल्ली दनपारची अपडेट. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.